आमकां अशें आयकूंक येयला की कॅन्डिडेट आमचे MGP BJP हे लोक थंयसर धमकी दिवपाक लागले लोकांक की तुमी तर BJP MGP तर तुमी वोट करिना जाल्यार तुमकां नोकऱ्यो सुद्दां फाल्यां मेळच्यो ना. हे जे कितें चल्लां राजकारण तें म्हाका कांय बरें समजना. म्हाका दिसता खंय तरी हांगा चुकलेले कशे लोक दिसतात, चुकीची दिशा दाखयतात लोकांक. आनी म्हाका दिसता की आयज तुमकां वेवस्थीत निर्णय घेवनूच तुमकां आयज पेडणेकरांक फुडें व्हरपाक जाय. ह्यो जर धमकी तर आमकां येवपाक लागल्यो जाल्यार हांव आयज मोपाच्या लोकांच्या फाटल्यान आसतलो, रस्त्यार येतलो आनी तांकां कितें तें दाखयतलो. म्हाका चड विशय घेवपाचो ना, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हांव मोपाच्या वांगडा आसतलो, तांकां जॉबाक दिवपाक आसतलो. काल शेतकऱ्याच्या वांगडा आसतलो, तेंचे प्रॉपर्टीज गेल्यात तेंच्या वांगडा आसतलो, तांकां पयशे पावंक ना तेंच्या वांगडा आसतलो, तेंचे खूब अत्याचार जाला तेचेर आसतलो हांव. म्हाका खूब वायट दिसता आयज आमचे मोपाचे लोक आनी हे BJPन तांकां पळय कितें केलां ते सारकें न्हू. नमस्कार. धमकी कोणी दिली म्हणटा, MGPच्या उमेदवारान काय BJPच्या उमेदवारान? BJPच्या आनी MGPचोय ताका हात आसा. दोगूय हे तांकां धमकी दितात त्या लोकांक की तुमी आमकां जर वोट करिना जाल्यार आमी तुमकां नोकऱ्यो दिवचे ना. कारण हेंची शेणकी ऑलरेडी BJPच्या हातीन आसा आनी दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो BJPची तिकेट मागपी तो आतां MGPन आसा, तोय बी तेच करतलो फुडें. म्हाका तर अशें दिसता तुमी वेवस्थीत निर्णय घेवचो आनी BJP आमकां कितें तें दाखोवपाक जाय. आयज आमचे सिलिंडर घेवपाची सुद्दां आयज ऐपत ना. आयज 400 रुपयाचो सिलिंडर आयज 1000 रुपया जालोलो आसा. तेचेर तुमकां विचार करपाक जाय आनी आमकां BJP कितें तें दाखोवपाक जाय आनी पेडणेकार कितें तें आमकां दाखोवपाक जाय. आमकां खूब फाटीं दवरलेले आसा ह्या लोकांनी. जाहीरनामा गोवा विधानसभा निवडणूक 2017चो ताणी हातून म्हटलेले आसा, पहिलेच म्हटलेले आसा ढवळीकरांनी आनी आमकां त्यांनी पेडणेकरांक प्रॉमिस केलेला, तेन्ना हांवूय आसलो तेंच्या वांगडा. पूण मुणकार कायदा सुटसुटीत करून सत्तेवर येता 2 वर्षात मामलेदार कचेरीत खास पूळ मुणकार न्यायालयाची स्थापना करून सनद घरपोच पूळ मुणकार आणि जमीन मालक यांचे हित जपून सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. दुसरो मुद्दो तेजो असो आसलो, पूर्व सरकाराने कुळ कायदा 1976 मध्ये केलेली दुरुस्ती आणि बदल सत्तेत येतात रद्दबातल केले जातील. मागील त्याने तिसरा मुद्दा म्हटलेलो 1978 आधी मोगो सरकारने व त्यानंतरच्या सत्तेतील सरकारने कटण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेली मोकाशे, कुमेरी, अलवाला, अफ्रामेट इत्यादी कोमितीच्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेचे समस्येचे निराकरण केले जाईल आणि तसेच आणि तत्सम वित्त संस्था याद्वारे कर्ज मिळावे, विविध सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. हांव एक ढवळीकराक चॅलेंज करूंक सोदता, हो फटिंगाचो जाहीरनामो तुजो करून पेडणेकरांक आणि आमकां सगळ्या समस्त गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न केला. हांव पयलीं तुजो निषेध करता. ही कॉफी तेचेर आसा जाल्यार तेणी पोवची, हे आमीच छापोवंक ना, ही तेणी छापला. हो 2000चो जो पळय आमी दाखयता तुका तेचे फोटो हायलाइट करा आणि त्या ढवळीकरा कडेन पत्रकारांनी आमच्या पावोवपाची आयज गरज आसा. हो आयज जेन्ना गोंयान आमच्या अपोजिशन लीडर असतात, गेल्या फावटी आमचो प्रताप सिंग राणा असलो, तेणी मोकाशे करून 70च्या लोकांक नाडल्या. त्यांच्या हाताचे न्हू, या राण्यांनी लोकांच्या पायाच्या आखाणे घेऊन जमनी खाल्ल्यात आणि त्यांच्यानी जेन्ना विधानसभेन हो अपोजिशन लीडर असलो प्रताप सिंग राणे, त्यांनी 5 वर्सां एकदा भ्र काढूंक ना, एक आवाज उठोवंक ना, लोकांक न्याय दितलो जाल्यार हेंचेर जावचें ना. आयज अपक्षाच्या फाटल्यान लोकांनी रावपाक जाय. कित्याक रावपाची हांव तुमकां कारणां सांगता. आयज तो फटींग मनीस हो पळय आयज 2022चो तो वचननामो म्हणटा, जाहीरनामो आणि वचननामो कितलो फरक आसा.
या ढवळीकाराक वचन म्हणल्यार कितें कळटा? हो मनीस वचनां दिता, कसली वचनां दिता, कसली कितें वचनां दिता. आणि वचननाम्यान ते कितें म्हटलां ते तुमकां सांगता हांव. त्याच्या 18 नंबराचेर जाहीरनाम्यान आसा, पेडणेतील कूळ मुणकार प्रकरणे निकालात काढण्यावर भर देणार आहे. अरे ढवळीकार, तुका मातूय अक्कल हा? तुझ्या अक्कलेचे तारे तुटलेले असा. अरे कूळ मुणकाराचे जमनी तुम्ही दवरल्यात, सत्यानाश केल्यात मरे तुम्ही. सगळ्या शेतकऱ्याचे जमनी तुम्ही फोर्सान घेतल्यात मरे. खंयचो तू न्याय दितलो? खंयच्या जमनी तू दवरल्यात? तू सगळे ह्या भाजपाच्या दावणीक बांधलाय. आणि आज भाजप आणि एमजीपी म्हणून तुम्ही इंटरनली युती केल्यात आणि पेडणेकरांक आणि गोंयकारांक तुम्ही फटोवपाचो प्रयत्न करू नाकात. आयज ना तर केन्नाच ना सगळ्या लोकांनी यात जागृत जावपाक जाय. मोपा पठाराच्या सगळ्या हांव शेतकऱ्यांक आव्हान करता, तुम्ही विष्णू बाबाक तुमचो पाठिंबो दिया. विष्णू जरी नवीन कॅन्डिडेट असलो जाल्यार प्रत्येक तुमच्या सुख दुःखान हांवें पेडणेकरां वांगडा रावन आवाज केला. तुम्ही म्हाका सपोर्ट करा, विष्णूक सपोर्ट करात. प्रत्येक विषयाचेर आम्ही जमनी लोटले, रस्त्यार येतले, शेतकऱ्यांक रस्त्यार वतले. वेळ पडली आम्ही असेंब्लीचेर, विधानसभेत मोर्चा